Come vedete nella piazza è stato innalzato l'albero del Natale. Il presepe è in allestimento. In questi giorni anche in tante case vengono preparati questi due segni natalizi per la gioia dei bambini e anche dei grandi. Sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù, l'amore di Dio che Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo. Non c'è pandemia, non c'è crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel nostro cuore, tendiamo la mano a chi ha più bisogno, così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून सिडेल मुकुंदन हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून आमी भेटयता. तशेंच आमचे मागणेंत आयज दवरुया जॉन डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया, आमची जण एकल्याची तशेंच आमच्या गोरेब्याची आनी आमच्या राज्याची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तांच्या तिसऱ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां क्रिस्ती आपणाचेर आमचें लोक सोडून घेता. क्रिस्तांव ही परगटणी आमी करूंक जाय. हाचो उगडास आयचो सेवादोर आमकां करता. गवाय जावंक म्हाका आनी तुका जाय. जेजूची आज्ञा जेजू येवचे आदीं आनी जेजूक घेवंक साबार बऱ्या मोनाच्या मनशांनी प्रवाद्यांनी वेगवेगळ्या कालार खोजेक गवायकी दिवन तयार केली. जेजू सोडवंडाराक घेवचे तयारेंत आसा तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक बरी आनी उर्बेवंत गवाय जावंक जाय. आयज पवित्र सभा ही जेजूची गवायकी शिक्षणा उद्देशी आख्ख्या मनशाकुलाक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारतांत बरो वार फुडें व्हरत आसा. तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमचें प्रवादीक कार्य शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक शिक्षकांक शिकप्यांक आनी बऱ्या देखणारांक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. भाव भयणीनो, शिक्षण सगल्यांक भोव गरजेचें आनी शिक्षण हो सगल्यांचो एक हक्क अशें आमचें भाग्यवंत जुजे वाज म्हणटालो. जाल्यार आयज आमी ह्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी ह्या तिसऱ्या आयताराक खेरीत भाशेन खुशालकायेचो आयतार म्हणटात. पयलो आयतार आमी भरवशाचो आयतार म्हूण पाळ्ळो, दुसरो आयतार मोगाचो आयतार म्हूण पाळ्ळो. जाल्यार आयज हो खुशालकायेचो आयतार, संडे ऑफ जॉय, गावदेत संडे अशें ताका म्हणटात. आनी देखूनच आमी ह्यो 3 वाती ज्यो ह्या आद्वेंताच्या काळान पेटयता, पयल्यो 2 वाती दोनूय आयताराक आमी पेटयल्यात. पयली कॅन्डल ऑफ जॉय, पयली कॅन्डल ऑफ होप, मागीर कॅन्डल ऑफ लव. जाल्यार आयची तिसरी वात जी आसा ती वेगळ्या कोराची, रोज कलर. खेरीत भाशेन ही खुशालकाय आमच्या जिवितांत सोडवंडार घेवंक मेळटा ताचो आमी उगडास करता. हेंच मनान दवरून आतां आमी तिसरी वात पेटयतले. जाता ते भाशेन सगल्यो खुशालकायेच्यो घडयो आमच्या जिवितांतल्यो ह्या वेळार आमच्या मनान हाडुया आनी ही वात पेटयता आसतना आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या घराब्यांत, आमचे भोंवतणी आनी आमच्या ह्या समाजांत ही क्रिस्ताची खुशालकाय येवं म्हूण आमी मागुया.
आनी होच उजवाड आमच्या जिवितान घेवच्यो जायत्यो घडयो आमी पिड्ड्यार केल्यात ह्या पासत देवाचें बोगसणें मागुया. सोमया जेजू, सोबार पावटी जावं शिक्षणीक वावरांत जावं आमच्या चालत्या जिवितान आमी तुजे गोवाय जावंक ना. आनी परतें जाल्यार दुसरो म्हजो भाव वो भयण फुडें सरल्यार आमी तांची टिका केल्या, तांच्या जिविताचेर आमी आड उलयल्यान आनी फातरा भाशेन आडकोडीचीं जाल्यात. आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, शिक्षण म्हत्वाचें. शिक्षणांतल्यान आमी न्हयच जाणवायेन वाडटात, पूण आमच्या जिवितान आमी उदारपसणा पासत पावलां मारतात. पूण सोबार पावटी शिक्षणाक आमी फावो तो वेळ आनी म्हत्व दिवंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोमया जेजू, आमी तुजे पाटलावदार आनी तुजे गोवाय, पूण सोबार पावटी आमी आमच्या जिवितान तुज्या जिवितांतले गूण जावं ते सादेपणाचे वो ल्हानविकायेचे आमच्या जिवितान आपणावंक ना. आमच्या जिवितान आमी आमच्याच वाद्यान, व्हडपणान आनी गर्वान जियेल्यान. आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोमया जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हरतो सोडवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समारंभूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला, गोरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसोल्यांक काळजान बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदो दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवें कुशळकायेन मुरगडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोले एक न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगोरलोले एक ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयला. तारोण्यांच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यांनी म्हाका गुटलायला. जशी जमीन काडून उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किर्लून वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली, सगल्या पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बलिश्टांक म्हाका केलें अजापां, पवित्र ओर्चीत सदांच ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. आपली भक्ती करतल्यांक थंय आमचो देव पिणके पिणकेत काकूट दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान गर्व दडतल्यांक दांडयता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. पदवेदारांक सोदरांक वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादूस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. उगडास धरून आपल्या दयाल मोगाचो इस्रायलाक आपले चाकराक बालगिता.
अब्रामाक आनीक ताच्या दू पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगटा. भाग्यवंत पावलून तेसोलेनिकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरिनाकात, बाकण्यांची बेपरवा करिनाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोठ सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तो शांती पावयतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुवांवाची गवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यातावन पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुज्याच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवावान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलेले. ताणें ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुवावान परती पाड केलो,
हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानीन जॉर्दानाचे पलतडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये वागाडी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज शिक्षणा पासत भेटयल्लो आयतार, शिक्षणाची प्रेशिताय, अपोस्टोलेट ऑफ एड्युकेशन, जे आमच्या गोंयांत तशेंच आमच्या आख्ख्या भारतांत पवित्र सभा जे शिक्षणाचें काम करता, जावं इस्कॉलां आसात, कॉलेजी आसात, वो दुसरे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात, जे पवित्र सभा वो कॅथलीक चर्च चलयता. आनी ह्या वावरा वरवीं खेरीत भाशेन सगल्यांक एक करपाक, तरणाट्यांक, वाडटल्या भुरग्यांक ह्युमन फॉर्मेशन दिवपाक, तेच बरोबर ह्या वावरा वरवीं आमी एकवट घडोवन हाडपाक आनीक सगल्यांक हो देवीक अणभव दिवपाक हो वावर खेरीत भाशेन चल्लेलो आसा. आमचो बागयोन जुजे वाज देवाचें उतर परगट करूंक गोंयांत तावन सेलावांक पावलो, आनी थंयसर ताणें इस्कॉलां जायतीं उगडलीं, ल्हान ल्हान शाळा उगडल्यो, आनी ही शिकवण थंयसरल्या भुरग्यांक ताणें फावो केली. न्हयच फकत सेलावांक, पूण कानारा म्हणजे आमचो जो केरला कोस्ट आसा थंयसरूय बागयोन जुजे वाजान ही ल्हान ल्हान शाळा उगडल्यो. आनी म्हणटात की जुजे वाज सकाळचें हें काम करतालो इस्कॉलाचें, म्हणल्यार व्हडलो एड्युकेशनिस्ट कसो न्हू आतां आमचीं इस्कॉलां आसात ते भाशेन न्हय, पूण तीं इस्कॉलां सुरू करून जे कॅटिकिस्ट म्हणलेले आसले वो जे शिकोवपी आसले तांच्या हातान दिल्ले, पूण सांजेच्या वेळार खेरीत भाशेन आपलो वेळ काडून हो समाजीक शिकवण जी आसा ती तो आपूण लोकांक दितालो. समाजान आमी कशे भाशेन जिवचें, समाजान आमकां कसले हक्क आसात, आनी असल्या वेळार हो एक समाजीक हक्क, एड्युकेशन इज द बेजीक रायट ऑफ ऑल. शिक्षण म्हणल्यार सगल्यांचो एक जल्माचो हक्क, हें जुजे वाज शिकयतालो. आयज भाव भयणीनो, आमच्या गोंयांत कितलींच इस्कॉलां आसात, म्हणूंक जाता आमच्या गोंयांत जीं इस्कॉलां आसात तीं चडशीं पवित्र सभेचीं, कॅथलीक चर्चीचीं. आनी देखून आमचे लागीं 2 एके भशेन खातीं आसात, आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन एंड डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन, ABE आनी DSE अशें आमी तांकां म्हणटा. तर हें सगळें आयच्या दिसाक आमी ह्या तिसऱ्या आयताराक नियाळ करता आसतना, जेन्ना आमी म्हणल्या आयचो आयतार, तिसरो आयतार खुशालकायेचो आयतार, सुडवंडार आमच्या जिवितांत येता, हें मानून घेवन, हें पळोवन, हें अणभवून आमी खुशाल जावपाक. ही खुशालकायेची वाट आमी चलता आसतना आयचें देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी ही खुशालकायेची खबर परजेक दिता. ही परजा गुलामपणांतली, हो परदेसांतली परती आयलोली, आनी परती जेन्ना आयली, परदेस म्हणटा तो जेन्ना ते बाबिलोनांत तांकां धरून व्हेल्ले आनी थंयच्या राजान तांकां सुटका दिली, धाडली परतून, तेन्ना परतून आपल्या गांव घरा पावली तेन्ना ती खुशाल जावचे बदलेक दुखी जाली. आनी दूख कित्याक? ही दूख तांकां जाली कित्याक? तांणी पळयलें आपल्या देशाचें निसंटन जाल्लें आसा. तांचें मंदीर जें आसलें, ज्या मंदिरान एके भाशेन ती सगळीं एकठांय येतालीं, ह्या मंदिरांत येवन ती शिकवण घेतालीं, ह्या मंदिरांत येवन देवाचो अणभव घेतालीं, तेंच निसंटन जाल्लें आसा. निराशा भितर सरली जिवितांत, आनी ही निराशा जेन्ना भितर सरली तेन्ना इजायास प्रवादी मुखार सरता. आनी ही उतरां जीं आतांच आमी पयल्या वाचपान आयकल्यात, इजायास प्रवाद्याच्या 61
आवेस्वरान 61 चॅप्टर ऑफ आयजाया, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषिक्त केला. आनी ही खुशालकाय कित्याक गरिबांक बरी खबर मेळटा, फापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका, कुड्ड्यांक परतून नदर, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस परगट करूंक आनी देवाचे झडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. खेरीत भाशेन सोडवणदाराचीं उतरां इजायास प्रवादी हे पोरजे लागीं उलयता, जी पोरजां फापसल्लीं, दुखी जाल्ली आपली परिस्थिती पळोवन, सगळें निसंटोन पळोवन तांकां आनीक जिवंकूच नाका कशें जाल्लें. असल्या वेळार हो खुशालकायेचो संदेश दिता आनी म्हणटा, हांव तुमचें सवें येतलो, देव हांव तुमचें सवें येतलो म्हण तांकां ही खुशालकायेची खबर दिता. जेन्ना जेजू आयलो संवसारांत तेन्नाय ही पोरजां, इस्रायल पोरजां रोमा शाराच्या रोमा सरकाराच्या खाला आसली. पॉलिटिकली रोमकार थंयसर राज चलयताले. असल्या वेळार तांकांय दूख पडटालें, त्रास पडटाले, पट्टी फारी करूंक जाय आसली, आपणाचेंच फ्रिडम नासलें. आनी जेजूय हींच उतरां काडटा ह्या इजायास प्रवाद्याच्या 61 आवेस्वरांतलीं आनी तींच आपुणूय म्हणटा. जेन्ना जेजू आपलें कार्य सुरू करता बावतिजमा उपरांत, तेन्ना हीं उतरां जेजून पयलीं म्हणलीं. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला. आनी हीं सगळीं उतरां म्हणल्या उपरांत निमणें जेजू म्हणटा, हें शास्त्र लिखीत जें आतांच तुमी आयकलां तें आयज म्हजें सवें सारकें जालें. म्हणटच सोडवणदार जो इजायास प्रवाद्यान भासायल्लो जेन्ना पोरजां दुखांत आसली, तो सोडवणदार खरेपणी आतां आयलो. आनी हो सोडवणदार आमचे पासत कश्ट त्रास सोसून आमकां शिकोवण दिवन, तशेंच आमकां देवाक एकठांय करून ही सोडवण जोडटलो. जरी तर सोडवणदार भाव भयणीनो आमचे पासत आयला जाल्यार आमी दुखी कित्याक जावपाक जाय? आयज आमी कितली दूख भोगता, आयज आमकां जायतें टेन्शन आसा, आयज आमकां प्रश्न जायते आसात. भोव करून जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन, जशें ती इस्रायल पोरजां निर्वासान तावन परतून आयली तेन्ना सगळें निसंटोन पडोवन निराशी जाली. जेन्ना जेजू आयला तेन्ना रोमकार जे राज चलयताले तांकां पळोवन ही पोरजां कश्टवतालीं. तेच भाशेन आयज जेन्ना आमी आमचे लिबरेशन डे मनोवपाक वचपाचे आसात आनीक 5-6 दिसांनी, आमी खरेपणी स्वतंत्र जाल्यात काय आयज ही गोंयची पोरजां रडत आसा? आयज ही गोंयची पोरजां ह्याच इस्रायल पोरजे भाशेन फापसल्ली आसा? आयज ही गोंयची पोरजां हे इस्रायल पोरजे भाशेन निराशी जाल्ली आसा? खरेपणी वय, जेन्ना आमी आमचे राज चलयतल्यांचो एटिट्यूड पळयता, ही पोरजां फापसल्लेली आसा. भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं सगळींच एके भाशेन निराशीपणान चे वाटेर वयताशें दिसता. आनी असल्या वेळार ही खुशालकायेची खबर आमकां जणेकल्या. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला. सोडवणदार आमचे पासत आयला. आनी ह्या पासत आमकां भाग्योन पावलो तेसलोनिकारांक चीट बरोवन आयच्या 2ऱ्या वाचपान म्हणटा, सदांच खुशाल रावात. जेन्ना तुमचे भोंवतणी इतलें वायट आसाशें दिसता, सगळें निसंटोनशें दिसता, वो निराशा भितर सत्ता अशी दिसता, तेन्ना खुशाल रावात. आनी खुशालकाय जोडूंक थोड्यो वस्तू ताणें सांगल्यात त्यो थांबनासतना मागणें करात. जरी तर आमी मागणें करपाची थांबलीं आनी आमचो कनेक्ट देवा लागीं ना जाल्यार ती खुशालकाय उरपाक शकना. ती खुशालकाय घडये फकत इल्लोसो वेळ जेन्ना आमी कोणाची उतरां आयकता, खुशाल जाव म्हणटा तेन्ना घडये ती उत्तली, मागीर रोखडी ना जातली. ती ना जायना जावपाक थांबनासतना मागणें करून देवाक चिंतून रावंक आमकां गरज. आनी शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. हो आशिर्वाद भाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक दिलो. आनी होच आशिर्वाद आयज आमकांय, हो शांतीचो देव सोडवणदार आयज आमचे पासत येता. तो आमच्या जिवितान भितर सरून आमकांय आमची कूड आनी आत्मो, आमचें मन तो तयार करूं.
चूक आसा ती काडून उडोवं आनी आमकां सारकी सांबाळूं. आनी हें जाता तेन्ना भाव भयणीनो आमी गोवाय हीच गोवायकी दिवपाक जुआंव आयिल्लो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या जुआंवाची खबर. जुआंव शिकयता, एक प्रवादी, आनी एक प्रवादी आसा तो सदांच शिकयता, आपल्या उतरांत शिकयता. तशेंच दुसरो भाग ह्या प्रवाद्याचो जें कितें वायट आसा समाजांत ताचेर निशेध मारता. शिकवण दिता आसतना खेरीत भाशेन जें कितें वायट आसा तें काडून उडोवपाक जुआंव शिकवण दितालो, तांच्या तोंडार मारतालो, फाटीं सरोनासलो. जायतीं उतरां घडये ती आमी म्हणूंक शकता ही वायट उतरां कशीं. तसलीं उतरां, खोर उतरां वापरून जुआंव बावतिस्त शिकयतालो, निशेध मारतालो जें कितें वायट आसा. भोव करून ताणें निशेध मारला तो आमकां खबर आसा ह्या राजाचेर, जेन्ना राजान आपल्या भावाचे बायलेक आपली बायल करून घेतलेली. आनी त्याच कारणाक लागून तो ताचेर निशेध मारता, तो ताच्या तोंडार मारता, देखून ताका भणकणीन घातलेलो आनी मागीर ताचो जिवूय काडलो स्वता पासत. तर भाव भयणीनो, प्रवाद्याचें काम हें शिकोवन दिवंक आनी जें कितें चुकीचें आसा तें काडून उडोवंक. जशें दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलून हो आशिर्वाद दिला, जी कितें चूक आसा ती काडून उडोवं आनी चूक नासतना तुमकां देवान सारकी सांबाळूं. म्हणटच आमकांय जण एकल्याक हो दीस फावो जाता, कित्याक देव विस्वाशी आनी जें कितें ताणें भासायलां तें तो आमचें सवें शांती पावयता. तर हें कोत्तलो जाल्यार भाव भयणीनो आमी शिकोवण जी दिता ती घेवया. आमकां किरीत भाशेन जेन्ना आयज हो शिक्षणाक भेटयल्लो दीस आमी पाळटाव तेन्ना आमची ऑल इंडिया कॅथलीक एड्युकेशन पॉलिसी जी आसा ताचे 3 मुद्दे आमच्या दोळ्या मुखार आमच्यान दवरूंक जाता. शिक्षण मनशाक मनशाळो करूंक गरज, हें ऑल इंडिया कॅथलीक एड्युकेशन पॉलिसी हातून आमकां मेळटा. जरी तर आमी शिक्षण घेवन मनीस जावपाचे सुवातेर आनीक कोण जाता वो तेंच शिक्षण आमी वायटाक वापरता जाल्यार हें शिक्षण तुका खुशालकाय हाडची ना. जायते जाण जाल्ले आसात ते भाशेन. आयज शिक्षण घेवन जायते जाण भायर सरल्यात, शाळांतले, इस्कॉलांतले, कॉलेजींतले, आनी हें शिक्षण घेवन तांणी बरें केलां, डिग्री जोडल्यात आनी आजून बरें करतात. जाल्यार थोडे जाण हें जें शिक्षण घेतलेलें आसा तें वायटाकूय वापरतात. सर्कीट शिकलेले आसात ते जायते पावटी टॅररिस्ट जाल्ले आसात. कशे भाशेन बॉम्ब घालपाक जाय, कशे भाशेन स्ट्रॅटजी काडपाक जाय, हें शिक्षण घेतलेले मनीस आयज करतात. म्हणटच शिक्षण जें आमकां आसा तें मनशाळो करूंक गरज. आमचे भितर ह्युमन क्वॉलिटीज येवपाक गरज, अशें ही आमची ऑल इंडिया कॅथलीक एड्युकेशन पॉलिसी आसा तें म्हणटा. दुसरें म्हणटा शिक्षणा वरवीं एकचार, एकवट हाडूंक गरज. आमच्यो कितल्योच शाळा आसात कॅथलीक चर्चीच्यो, आमच्यो कितल्यो कॉलेजी आसात, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात, ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट्स आसात, आनी तातूंत एडमिशन जेन्ना घेवपाक येतात तेन्ना फकत कॅथलिक्स आसात तांकां न्हू, पूण सगल्यांक दार उक्तें दवरलेलें आसा. आनी खरेपणी आमच्या इस्कॉलांनी आनी आमच्या कॉलेजींनी आनी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी आयज दुसऱ्या धर्माचीं भाव भयणां जायतीं आसात. आमच्या गोंयांत वा आमच्या भारतांत दुसरे इन्स्टिट्यूट नात अशें म्हण न्हय. आयज कितलेच इन्स्टिट्यूट येयल्ले आसात, पूण सगळीं जाणां कॅथलीक एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आसात तातूंत एडमिशन सोदतात. रातचे रातीक पासून एडमिशनाक आवय बापूय लायनीक रावतात, कित्याक ह्या इस्कॉलांनी तांकां एडमिशन जाय. आमच्या गोंयांत घडये आमकां हें तितलें पळोवंकशें मेळना ह्यो लायनी लागलेल्यो, कित्याक आमचीं जायतीं इस्कॉलां आसात. पूण भोव करून आमी दुसऱ्या स्टेट्सान वचत, भोव करून नॉर्दर्न स्टेट्स ज्यो आसात आमच्या भारताच्यो, थंय एक इस्कॉल आमचें कॅथलीक इस्कॉल आसप म्हणल्यार सगळे जाण ते खंयच्याय धर्माचे जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं सीख ह्या आमच्या इस्कॉलांनी आपल्या भुरग्यांक भरती करपाक सोदतात. कित्याक तांकां खबर आसा की ह्या इस्कॉलांनी हे मनशाळे गूण तांकां मेळटले. आनी आमचीं हीं भुरगीं वेगवेगळ्या धर्माची आमच्या इस्कॉलांनी शिकतात तेन्ना केन्नाच भेदभाव जावंक ना, वो केन्नाच तांकां दुसरे आनी आमचे कॅथलिक्स आसात तांकां दुसरें हे भाशेन करूंक ना. हांवूय शिकयतां कॉलेजीन, आमचे कॉलेजीन हिंदूच चड आसात, कॅथलीक भोव थोडे आसात, थोडीं मुसलमान आसात. पूण ते कॉलेजीन आमी सगळीं एक फामील कशी जियेता, एकवट आनी एकचार एकामेका सवें हाडपाक आमचो प्रयत्न दिसाच्या दिसाक चलता.
तर हातूंतल्यान भाव भयणीनो आमी गोवाय जाता आनी ऑल इंडिया कॅथलीक एड्युकेशन पॉलिसी आमकां हेंच करूंक आपयता. भेदभाव करूंक न्हय, दुस्पोट करूंक न्हय, पूण एकचार आनी एकवट ह्या शिक्षणांतल्यान हाडूंक. आनी तिसरी वस्त ही पॉलिसी म्हणटा तें शिक्षणांतल्यान देवीक अणभव मेळूंक गरज. पर्सनल एनकावंटर वीथ गॉड. आमच्यो क्लासी सुरू जावचे पयलीं एसेंब्ली आसा तेन्ना मागणें जाता. तेच बरोबर वेगवेगळे उपाय हे आमच्या भुरग्यांक फावो जाता. जायते फावटी घडी हे थोडे जे फ्रिंज ग्रुप्स आसात तांणी ही बोगलाटां घातलेलीं आसा, थंयसर कन्वर्शन जाता. जरी तर आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी जरी तर कन्वर्शन जाता जाल्यार आयज भारत देश मेजॉरिटी क्रिस्तांव जावपाक जाय आसलो. पूण आजून पासून आमी क्रिस्तांव आमच्या ह्या देशांत आनी आमच्या ह्या राज्यान पासून मायनॉरिटी आसात. कन्वर्शन जरी तर जातालें जाल्यार आयज सगळी मेजॉरिटी जावपाक जाय आसली. म्हणटच ही फोटिंगपणाची शिकवण घालून जायती दुस्पोट निर्माण केल्ली आसा. आयज हे थोडेशे ग्रुप्स जे आसात आमच्याय गोंयांत आमकां मेळटात. कॅथलीक चर्च कितें करता म्हणल्यार तांकां रोखडेंच वयर सकयल जाता. आमच्या आमदाराक पासून जाल्लें पयर फाटीं आमच्या तरणाट्यांनी जेन्ना ताका प्रश्न केल्लो, आमच्या आमदारान आमच्या तरणाट्यांक हो प्रश्न घातलो, कॅथलीक चर्च लेड एजिटेशन्स केन्ना सक्सेसफूल जावंक ना, फादराक वचून सांगात. म्हणटच शिकवण कोणाकूय दिवन जरी तर तांकां एम्पावर केल्लें आसात जाल्यार जांकां पदवी घट्ट धरून आसा तांचें हरपता, तांच्यान सोसूंक जायना. आनी ह्या पासो चुकीची आनी फोटीची गोवाय दिवन दुस्पट घालपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी हांगा आमी जण एकल्या क्रिस्तांवांनी, न्हयच फकत क्रिस्तांवांनी पूण सगल्या लोकांक, सगल्या धर्माच्या लोकांक चतूर रावपाक भोव गरज. ही दुस्पट कित्याक पदवी सदांच म्हाकाच धरूंक जाय. पदवी सदां आमच्या हातान धरून जे कोण आपलो ताळो उबारतात तांचो ताळो बंद करूंक जाय. जाल्यार बागेवन जुजेवास जे भाशेन शिकयतालो की एड्युकेशन इज अ बर्थ रायट ऑफ ऑल, त्याच बरोबर समाजान जी बदल हाडपाक जाय तातूंत आमकां हक्क आसा आनी आमकां जण एकल्याक ही ड्युटी आसा. जाल्यार आयज आमी जरी तर गोवाय जाता जाल्यार हे एकचाराचे, देवीक अणभवाचे, तशेंच आमी मनशाळ्या जिविताचे गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आनी हो वावर करतल्या सगल्या शिक्षकांक, मॅनेजमेंट्स आसात तांकां, तशेंच आमच्या इस्कॉलांनी शिकतल्या सगल्या विद्यार्थ्यांक, भुरग्यांक हो देवीक अणभव फावो कर म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सोर पदवीधार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमांतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, याज्ञीक आनी हेर मोनवाशी भाव भयणांनी जायतो वावर शिकवणेच्या मळार कोतात आनी करीत आसात. सोबार अधिकाऱ्यांक फुडो कोतात तेन्ना तांकां पवित आत्म्याचें बळ आनी कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी
शिकपाच्या मळार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणान फावो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट तूं. शिक्षकांनी आपलो वेळ जाणवाय आनी उबेद शिकयतना शिक्षणीक मळार सदांच दिवंक तयार आसूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट तूं. नवी शिक्षणीक येवजण नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावंक आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता. तेन्ना सगळ्या नागरिकाच्या फायद्याक आनी उदारपणीक उपकारतल्या येवजण्यो मानून हाडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट तूं. शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिकवण सगळ्याक पावोवंक आर्च डायोसिसन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायोसिसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही कालती वावुरतात. हे खात्रेंतल्यान वावुरतल्यांक सगळ्यांक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट तूं. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून उगडास करात ज्या इस्कॉलांनी तुमी शिकल्यान आनी त्या इस्कॉलाचे शिक्षक मॅनेजमेंट जे आसले तांचो उगडास करात, तांचे पासून मागात. सर्वेस्परा देवा, आयज आमी शिक्षणाच्या प्रेशितायेक भेटिल्लो आयतार पाळटा. तेन्ना शिक्षणीक मळार वावुरतल्या सगल्यांक जुआंव बावतिस्ता भाशेन नीज गोवाय कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुखट तो वावराचो, संतोश तो गोश्टाचो, पुरोवेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दानाचो भार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय सगळे दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोश तो गोश्टाचो, पुरोवेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दानाचो भार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदरणीय बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आदी सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोटपोर गोठुया. सुमया जेजू आमी हो उंडो घातला आनी एकाची ते पियेता. तितलेंच पवित्र तूं वैभवान आसूं. आमी तुजें मरण पळकुता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमी गोवाय जायात. जी कितें शिकून आमी पवित्र पुस्तकांतली तशेंच आमच्या शाळांनी घेतलेली आसा ते आमकां आनिकूय मनशाळी करूंक, आमकां एकचार आनी एकवट बांदतलीं मनशां करूंक आनी देवीक अणभव घेतलीं आनी दुसऱ्यांक दितलीं जावंक आमकां आदार दी म्हूण आमी सगलीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्वीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाडा जेजू, तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Otmea moja gaio tu shakai no la so moje me dojieta mozo deu de Jesus Otmea moja gaio tu shakai no la so Mozo Deus
मोजो देवची मोजेसू आनेले मोजे कालीस शीतल उदकांत रावताले सुखे मुयचे पडलो पावस आयज जाले धादोशी वतम्या मोच्या गायन Minha mão chega em o Xangai no laço, hoje me dou dieta, moço Deus te Jesus, Jesus moço Deus parou, hoje me dou dieta. Minha moja ganhou, luxa caindo na sua, hoje pinto dinheiro, moço Deus te Jesus, minha moja ganhou, luxa caindo na भिवकुऱ्यांक अशें सांगात, धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोन आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हें आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अशें बसूया. भाव भयणीनो, आमची इगोर्ज आमी उगडलेली आसा आनीक सगल्यांनी जाता ते भाशेन मिसाचे भेटेन भाग घेवपाक आमी प्रयत्न करचो. असो एक सगल्यांनी घेवचो आनी असो एक सगल्यांक मेळचे पासत आमी दर एक आयतार समुदायांनी वांटून घातलेलो आसा. आयज देवसा ग्रान आनी देवसा पिकेन समुदाय ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतात. तशेंच PPCची वांगडी आनीक कॅटिकिस्ट ह्या भेटेन वांटो घेतात. दर आयताराक तुमकां मांडून दवरलेले आसा ते भाशेन तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो. त्या भायर दर दिसाक आमी मिसाची भेट भेटयता तेन्ना तुमी जी कोण मीस भेटयल्लीं आसात ती, तशेंच जांचे जल्माचे दीस आसात वो लग्नाचे दीस आसात वो कोणाकूय येवपाक जाय ताणें आपलीं नांवां आमच्या ऑफिसान पयलीं दिवचीं आनी त्या प्रमाणे आमी सगल्यांनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवचो. थोडीशी चोत्राय बावतिजम जे आसात ते आमचे फिरगोजेन आयताराक दुसऱ्या मिसा उपरांत जातले. कोणाचे बावतिजम करपाचे आसात ते 10 जाण वांगडी तातूंत भाग घेवं येता. मोरनाची मिसां आतां आदले भाशेन आमी परतून सुरू करता. म्हणजे
आमी आमच्या भावाची वो भयणीची मेलिल्ली कूड इगोर्जेन हाडटल्या, मिसाची भेट करतल्या आनी त्या उपरांत सिमितेरीन पुरूंक व्हरतल्या. हातून आमी 50 जाण वांगड्यांक मिसाचे भेटेन भाग घेवंक दितल्या. म्हणटच हें मातशें चतराय दवरची. 50 जाणांनी मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाता. तशेंच सिमितेरीन वयता आसतना आमचे सिमितेर ल्हान, सगल्यांक कडेन सिमितेरीन एक बाराबर भितर सरूंक मेळचें ना. थोडीं जाण भायर उरतलीं. घरचीं जीं आसात आनी लागशिल्लीं फामिलीची वांगडी आसात तीं पयलीं याज्ञिका बाराबर सिमितेरीन वचून मागणें करतलीं. तशेंच लग्नाच्या समारंभाक 50 जाण वांगडी तातूंत भाग घेवंक जाता. दर दिसाक आमचीं मिसां 7 वाजता. 60 जाण वांगड्यांक आमी भितर घेवपाची तयारी करता. सांगलां तशें तुमचीं नांवां आमचे इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवची. आमचें इगोर्जेचें ऑफिस सकाळीं 8:30 वाजता सुरू जाता. तुमचीं नांवां दिवपाक तुमी 8:30 वाजता ते 11:30 वाजता फोन करूं येता वा तुमचें लिस्ट तुमचे बाराबर हाडून दिवं येता. आमच्यो एनिवर्सरीज, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, थर्ड डेथ एनिवर्सरी, वीक डेज जरी तर आमकां आनीक एक मीस करूंक पडलें जाल्यार तें मीस आमी करतल्या. म्हणटच आनीक एक पावटी उगडास करता, तुमचीं नांवां दिवपाक गरजेचीं. आयताराचें मीस, इंग्लिजींतल्यान मीस सोनवारा सांजेर जातलें. सांजेर 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें. 60 जाण वांगड्यांनी भाग घेवं येता. तशेंच आयताराची सकाळची मिसां, पयलें मीस 7 वाजता आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता. आमी फुडली म्हायती वा फुडलो बदल येवं पासून हेच भाशेन ही आमची पद्दत चलतली. हाची मातशें चतराय दवरची. नातालां लागीं येतात आनी आमकां जायत्या जाणांक प्रश्न आसतलो, मिडनायट मीस जातलें. आमचे फिरगोजेन मिडनायट मीस जातलें. आमी भायल्यान एक ल्हानसो पेंडल घालपाचो प्रयत्न करता. 11:30 वाजता आमची रीत सुरू जातली. तातूंत भाग कोण घेतलो, कोणाच्यान येवपाक जाता हाची म्हायती आमी फुडले पावटी दितल्या. तशेंच सकाळची मिसां नातालांच्या दिसाक सकाळचे 7:30 वाजता कोंकणींतल्यान मीस जातले आनीक सकाळचे 9 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातले. म्हणटच जाता ते भाशेन आमी ह्या समारंभांनी भाग घेवंक आमची तयारी एकदम बरे भाशेन करची. त्या भायर आमच्या घरांनी आमी जण एकल्यान आमची सगळी तयारी बरे भाशेन करची. उरलेलो आमचो नातालांचो कार्यक्रम आमी आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेर घालतले. तुमी सगल्यांनी ह्या आख्खें सेलेब्रेशन जें आमचें आसा ताचेर बरे भाशेन नदर मारची. जरी तर कोण बरो ना तुमच्या घरान, कुमसारां जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान कळोवचें. आमी तुमकां कुमन्यांव तशेंच कुमसार घेवन येतल्या. कुमसाराची तयारी, आमची नातालांची तयारी जाता तेन्ना कोणाक कुमसार जावपाक जाय तांणी अपॉयंटमेंट घेवन कुमसार जावचें, कळोवचें आमकां आनी येवचें आनी कुमसार जावचें. हे पावटीक आजून पासून आमी जनरल कुमसारां मांडून हाडूंक ना. सगळीं हांगासर लूट जायना जावपाक. म्हणटच ज्या कोणाक गरज आसा, दुबाविरेत सगल्यांकूच गरज आसतली, पूण तुमी तुमचो वेळ काडून आमचे लागीं उलोवन हो वेळ सेट करचो आनी येवन कुमसार जावचें. आमी दोगूय जाण, पातकूर आनी हांव दोगूय जाण तुमकां कुमसाराक हाजीर आसतले. लग्नाची चिटी. पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे आनीक देवाचे कृपेन लग्न जावंक फुडें सरतात. स्लॉयड लॉरी डायस, तो पूत फ्रांसिस्को डायस आनी इजाबेल डायस हांचो रावताची काली लग्न जावंक सोदता. आलेशांद्रिना निशेल साविया फेर्नांडीस हिचे लागीं ती धूव जोकी कायतान फेर्नांडीस आनी ट्रिजा पियेदाद ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हांची रावता न्यू वाडें वास्को.
पिटर डिसुजा तो पूत फेलिक्स डिसुजा आनी सेलिना डिसुजा हांचो रावता दाबोली चिकाली लग्न जावंक सोदता नेत्रा डिसुजा हाचे लागीं तिदू रायगोंडा पायगोंडा आनी सुजाता पायगोंडा हांची रावता आके एनविल मार्शल डिसुजा तो पूत विलियम डिसुजा आनी पियेदाद दोरिगो हांचो रावता आल्त दाबोली लग्न जावंक सोदता मोनिका डिसुजा हिचे लागीं तिदू जॉर्ज इग्नेशियस डिसुजा आनी सँड्रा जॉर्ज डिसुजा हांची रावता आल्त पर्वरी क्लायव सांतान झेवियर डिसुजा तो पूत आग्नेलो फिलिप जुझे डिसुजा आनी सेलिया मातिल्दा डिसुजा हांचो रावता दोनवाडो सालिगांव लग्न जावंक सोदता डेलिसिया डोरा फेर्नांडीस तिदू गॅस्पर कायतान फेर्नांडीस आनी फातिमा फेर्नांडीस हांची रावता चिकाली गिल्बर्ट वाज तो पूत जुआंव वाज आनी आंतोनेता वाज हांचो रावता इग्रेजा चिकाली लग्न जावंक सोदता सॅनिफा मुनीज हिचे लागीं तिदू जुझे मुनीज आनी इनासिया सेबस्तियाना फेर्नांडीस हांची रावता बेले वेल्सांव राबितो रातिलियो डिसिल्वा लग्न तो पूत रोजारियो सुकुर डिसिल्वा आनी मारिया सिसिलिया रॉड्रिगीस हांचो रावता कामोले आरोसी लग्न जावंक सोदता जेनी गामा हिचे लागीं तिदू पियेदाद गामा आनी पियेदाद सुवारीस हांची रावता दाबोलीं चिकाली तांचे मदें लग्न जावं कसली आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो क्रिस्ती गोराबो घडोवंक फुडें सरल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता सगळीं उबी रावया आतां मीस जाल्या उपरांत आमचे PPCची जमात आसतली तशेंच देव संदेशकारांची जमात आसतली सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार